आज शनिवार नवे हळे मा काणी सांग हो आज शनिवार नवे कंच काणी संचे हा हुडगा सैल सांगता बुदोन स्वासेल काणी सांगता सांग हळे मा हाವಂತ ರಕ್ತಸ एक रन्नंतु ಪ್ರಾಣಿಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತೈರಿ ಚಂದಾಯಿರ ಸಿಲಿಂದ್ಕೈ वागू तत्तवळी खैदव बाहेर वचनो बेटेकोरनो खावने तसिलके तशदावनु हे प्राणीपुरा भारी खुशेरी एकले एकले हुंदुंगेनु चंदायರ सिलिंके ಅದಲರ್ ಕಾಲ್ ಏಕಲ ಕರಸ್ತವೆ ಕಾಲ್ ಬದಲ್ ದೌಕತೀಚ್ಮು हे वागू ಮಂತಾರ್ ದೌಚಿತೆ ಪೂರ ಚಂದಾಯರ ಸಿಲೆ ಮಂತಾರ್ ದಲ್ ಮಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೋದಲ್ಕೆ ते वागकत्ता पुढेवरी दूर दूर प्रवच्चदायना तशदावनु ते रन्नासिल प्राणिकची मान कत्तसिलके अनेक समस्ये कसमणरी ते वागक शक्ती कुंदून गेलेलके प्रायदल मगीर शक्ती वत्तमु तशीचे तशीदावन ते वागन खंचे बेटेक गट्टीदावन धोरनो खौचदायना सिलके केलोपंत ते बेटे चुकोंगेन तसिलके तद्न हक निरासे दत्ता आणि इतलं कोप येत सिलके वरलेल प्राणी वैरी प्रहार करत सिलके तशदावनु प्राणी पूर्ती पेट्ट दत्त सिलके वाघा लंकुटनी भारी चूप असतमो लागली मला सम दुखता आणि हे कोप्पांतु बुरकिल तद्न तक सम गाय दत्त सिलके वरलेल प्राणीक हे समस्ये दकुन कशी पार दवचे म्हणू पुरा प्राणी सभेत सेरुनु आलोचन करता असतके तद्न नरी योन म्हणतके नरी मळरी ಕೊಲ್ಲೋನ್ ಮಂಟಕೈ ಹೇ ವಾಗುವತ್ತ ಮಂತಾರ್ದಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಪುಡೆವರಿ ಬೇಟೆ ಆಡೋಚಿ ಶಕ್ತಿನ ದೂರಚ್ಚಂತೂ ದೂರ ಚುತ್ತರ್ದಲ್ಲೆ ಹಂಗಾಚಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಖತ್ತ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಮೋರ್ನೊತ್ತತಿ ಮಳೆತಕ್ಕ ಆಹಾರ ದತ್ತತಿ आणि ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ ತಜಿದುಕುನು दुःखी अनुभवसितते हे पूर तडसू का म्हणरी एक उपाय म्हणरी प्रति दिवस आम्ही एक प्राणीक आता वाघाला पटाचे वाघाನ तजे दूरसील प्राणीक मान काण कवचे हे केलरी ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪುಣಿ आमगेले समस्ये दूर दत्ता म्हणतके तद्न वरलेल प्राणीक हे कोल्लेन संगील सम्मोन दिसतके त्याला वाघाला उल्लोच कोणे तद्न ते कोल्ल म्हणतके हावंच वाघाला गुल्लैता तुमगेले एद्राकची वाघाला गुल्लैता म्हणून भरवसे दितके तशीची वाघके आपण हाणू हे प्राणीले एद्राक राप करून घेन म्हणतके पडे तू वत म्हणतारदल्ला तशदोन तुका पुढेवरी बेटेनी करू दायना एक काम करतती आम्हीची तुका एक प्राणी पेटून दितती प्रति दिसू तुगेल्या एद्राक एक प्राणी असता ते मान करते तू खाऊचे अश केल्यार कशी म्हणतके तेव्हा वागू मंतरदवना सिल नवे तके भारी खुशी दत्के नाहीतर तशी करती म्हणतके तई दुकुनु प्रति दिवसू एक प्राणीक ते वाघाला पेटच व्यवस्थित देतके अशींच असताना श्वासेल सरदी येतके श्वास मिळागतच नवे राबिट मोला आणि आमची गेल्यांतू तका निविंगड कसं म्हणतात की मग गोत ना मग गोतसील म्हणके श्वास म्हणजे तका तद्न सान एक श्वास म्हणतके हाव अत्ताजी हाव ते वागल तोंडाका आहार दत्ता म्हणू ताजा अम्मा अनुप्र रडतके तू वच्चे नका तू अनिके बरी सानु प्रपंच पळेनी हाव अत्ता म्हणतके आव सुरवेरी तद्न बापूस म्हणके नका नका तू वच्चे नका तू हंगसलरी आणि इतले श्वासेंक जन्म दिता मस्त श्वास देतात हंगा हावंच वत्ता हाव कितले म्हणा यजमानो हाव मिगेल जीव बली दिवून पणी तुमका चंदुकोन पळोवन घेव का म्हणू अशीच हावत्ता म्हणू आननी अम्मन लढाई करताना ते सान श्वास म्हणके साध्य ना आज हावची वत्ता हाव वत्तलोची म्हण सांगू ना एक मिनिट इथे रब्बन अशी सीधा दुडू धावत के अशींची ते श्वास धावनत असताना एक तळे लगी रब्बून पळत के ते बघून पळत के ते एक श्वास दिसतस अरे हे कंचे श्वास म्हणून आलोचन करत के कसने दव मिगेल म्हणके असं नव्हे म्हणू हात वैरकून हाय म्हणतके तवे हात वैर करत काही नंत काही हे तवे तशी नंत काही तज्ञ तकांदा दत्के हो हे अनेक श्वास नाही मिगेले प्रतिबिंबा उदकांतू तशी दिसतस म्हणू तक कळत काही अशी चालोचन करताना तक्के उपाय दिसत काही हा अशी केल्ली म्हणरी आजी आमगेले रन्नंतसील प्राणी पूर्ती खुशी पवतती आणि आम्ही पुढेवरी चंदायर अशत म्हणू मस्त प्रालोचने आशिकोन्गेनो हुगूरतके वागालगी वेळ वत्तची वागक जोर पोट्टा भूक लागते काही किती वेळ रवी आहार निमो आजी कसं करचे म्हणून त्या कडे कशता पता गुंता असत काही
सुमार वेळानंतर हे श्वास होता जद्रा येत काही वाघाक सुरवेरी भूक लागिले तेवे आता सान श्वास पडून ताका नीतलं कोप येल काही कितलो अडपडटा काय येद्द सान श्वास खंय पावता कोप्पांत म्हणट प्रति दिवस एक एक प्राणी पेटयता म्हणून तुम्हीच पुरा उत्तर दिलेले आज पडले री इतलं वेळ कोण पेटयला तेवे तुगल तसले येद्द सान श्वास पेटयला मीचे पोट खंय भरता हे प्रसाद दिना हाव फस्ट तुका खाता खाऊन पोट भरनी म्हणारी हाव रन्ना येऊन मेळ्ळेल प्राणीक मान खातलोची म्हणटके कितली भितर ते वाघ म्हणे ते श्वास म्हणत खंय अयो आजी हांव वग्गी येऊ का म्हणूच आशिलो बदल सांगका म्हळ्यारी हांव दष्ट पुष्ट जावन थरथरू आशिलो जाल्यार आजी म्हाका भारी भंय केले तशी जावन हांव कुडले इतले सपूर जाल्लो म्हणून रडचवेरी नाटक करतके हे ऐकून त्या वाघाक विचित्र दिसतके नाही तू दष्टपुष्ट जाऊन आशिलो सडनली बिल्ल कुडले इतले सपूर जाल म्हणत मो हे कशी म्हणटके हेंची लाय संदर्भ म्हणले कोण ते श्वास हावाजी तुका आहार दावन येऊ का म्हणून बेजार येता आशिलो येता आसतना म्हाका कोणके आपेल वेरी जाल्ले कोण म्हण पळयता तुगेल म्हण केसिले वागू म्हाका भंय केल्ले ते वाघ म्हणले खंय वतस तू इतले बेजारी हांव हांगेकलो आस म्हाका एक नमस्कार करका म्हणून तुका दिसना म्हण जोक केल म्हाका ताकाच हांवें तू कसन वागू तुज्याक होड वागू आमगेल रान्नान तस आज हांव ताका आहार दवचे वतस म्हणून धैर्यारी सांगलें हांवें कसले म्हळ्यार तूं आमगेले रान्नाचेर आय नवे तुका मी सोंड दिवचे दत्तवे ताचे खातीर हांव तशी जोरार उरलेले तितले भितर ते वागू कोप येवन म्हाका गट्टी धरन तुगेल तसले एक सान प्राणीक खातालो तो खंयचे नमने वागू म्हणून गट्टी धरले तेन्ना म्हाका भिवन हांवें सपूर जाल पळोवन ते म्हणले अय्यो तू असं इतलें सानू ते वाघा आहार दत्त काही केदनाई वाघान ताजे आहार तेंच सोदून खाऊ का अशी कोणे पेटलेले खाऊची नाही त्या खंयचे म्हणे वाघ म्हणून तुका मस्त पुरा गेली केल्ले म्हाका ते पुरा ऐकून भारी बेजार जाल्ले तशें जावन हगूर चमकून आयलो म्हणटा हे ऐकल कुडले वाघाक मस्त कोप येतके कोणाक दव तुगेल पेशी बुद्धंत नेक्लस तुगेलकिंत शक्ती नेक्लस म्हण सांगल्यारी कोप येत नवे हे वाघाक तशी कोप येतके आनी एक म्हणा ताका पोट्टा भूक लागिल्ली मिती ताका कोप धरसून घेवचेक जायनाके कोण ते वाघ कोण ते म्हण म्हाका दाखय हा वचून ताका मारन जीव म्हण ते म्हणटार वागो दान छब्बून कोपान सांगतासतना हे श्वास म्हणटके वागराया तू अशी कोपान तू दणकीट चब्बून घेवन उरलो न्हू तुका शक्ती हंगाची उणी कोण घेनाका आता मी दोगय सीधा त्या वाघाला वचा थंय वाघ उबयसून आसता तू त्या वाघाला फाईट करी ताका हे रन्ना दुखून धांवडून सोडी म्हणटके हे ऐकल कुडले वाघाक मस्त खुशी जातके कसं नाही दावो म्हाका आहार दावन आईल तू आता म्हाका सपोर्ट करतास नवे मस्त थँक्स म्हण सांगून त्या जोट्ट थँक येतके हे श्वास उपाय येतका तेंचे इंटलाग आपण हटके पळे हंग पळते वाघस पळे म्हणटके खंय म्हणून वाघ सुತ್ತमुत्त पळतके थंय नाही तई उदका भितर बसला पळे म्हणटके तू या दाखय म्हणटके जाल्यार ते श्वास म्हणटके हांव याना बा म्हाका ते वाघ पळोवन मस्त भंय करता तावळी हांव इतलें सपूर जाल्ला आनी एक पण ताईल म्हळ्यार हांव आनी इतलें सपूर जाता मागीर तुवें पोट्टाक हांव पावयना ताका हांव हंगार हाडटा तुमची पळते दिसता की ना पळय म्हणटके हे म्हणटार वाघू कसं आलोचन करनाशी बघून पळयतके तागेलें प्रतिबिंब दिसता नवे तेन्ना ओ हेंची आसका हे श्वासान सांगेल वाघ म्हणल्याकून जोर किरडतके ते रान नवे आनी उदका लागी किरडले नवे हान किरडल पेट्टाक सौंड आनी जोर येतके तेन्ना हे वाघ लागतके हो हांव किरडलेले पेट्टाक हें किरडलेले म्हणून ते प्रतिध्वनी ते यशे आपणेल प्रतिबिंबा म्हण ताका मात्तेका वचनाखे ताका म्हणजे कोप असतील तेन्ना कस्सने मात्ते वचना म्हणून ते वाघूय तशी किरडत्वे तशी प्रतिध्वनी दत्वे ते वाघानेच किरडलेले म्हण हे म्हणटार वाघ लेकून तू म्हाका किरडत्वे मिगेल वैरी इतले आवाज घालतवे राब तुका म्हण सांगून दबक्कनी उदकांत पोण ताका मान काडच्याक म्हणत के
दलार कसं करचे उदका पडल मागिरी ವಂತತ್ವೆ ते उदक मंतार वागले नंकंत तोंडांत पडरिकून वागमोर नत खै ताजे नंतर पूरा प्राणी कुशेर असतात के हा आणि हे श्वासेक सन्माननी करतात खै आबा बाबा बा कितले बुदोन ते श्वास येद दिसान प्राणी ते धोड प्राणीक मान कळ्ळ म्हळ्यारी बारी लायक सळे म्हाका आनी ताकाच म्हणजे बाबांना शक्ती पशी युक्ती मेलो म्हणून आयली ಒಳ್ಳೆದಾನು ಲಚಾಕ ತಿತ್ಲಸ್ಲರಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕ ಮಹಾಪ್ರಭುಗ್ ಸಂಗುನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರೆಸಿ ಪೊಳಯ ಹಾಯ್ ಪಳಯತಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಅನ್ನುನ ಕಂಚೇಚ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಗಿಲರಿ ಕಸನೇಚೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೆಲ್ಲರಿ ಹಾ ವಂಚ ಗೆಲ್ಲುಚೆ ದಲರ್ ಹೇ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತದ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಂತ ಹಾಸೋಲ್ವತ ಮಾಕೆ ಹ್ಯಾಪನ್ ಪುಣಿ ತುಮಿ ಗೆಲ್ಸಿ ಅತಿ मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करते हमीगेला मी अन्नुले कॉम्पिटिशन अंतो हावची विंडो तशी सपोर्ट करते प्लीज कोण पुरा आमगेल व्हिडिओक मेच्चनो कमेंट्स घालता असत की लाईक घालता असत की आणि सबस्क्राईब करून घेनो आमगेल व्हिडिओ पळयता असत की तांकां पुरा आमगेल प्रपंच तर्फेंतो धन्यवाद.